जायका केशींत क्रायम ब्रांचीचे आरोपपत्र लुईस बर्जराचे अधिकारी हवाला ऑपरेटर सोनी चर्चिल वाचा सुंदर आर्थुरी आरोपपत्रांत आरोपी दिगंबर कामत दुबावीत ताचेर आरोपपत्र उपरांत पॅराग्लायडिंग ट्रेनिंगाक सरकाराची मान्यताय सक्तीची हरमला आकांतवाद्यान घेतिल्ले पॅराग्लायडिंग ट्रेनिंगाचेर प्रुडंट एक्सपोजे उपरांत सरकाराक जाग 5 एजन्सीची लागतली एनओसी सनातनाचेर बंदी घालप शक्य ना बंदी कोर्टात सिद्ध करप कठीण महाराष्ट्राचे डीजीपीन केलें स्पष्ट 2009तलो प्रस्ताव पडलो भायर गोंयचे कांय फुडारी मागतात बंदी इस्रोन घडयलो इतिहास भारताची पहिली अवकाश वेधशाळा यशस्वी सोमारा सकाळी श्रीहरिकोटा सावन इस्रो PSLV C-30 अवकाश यानाचे प्रक्षेपण आणि कोच झिकोच्या मार्गदर्शनाखाला FC गोवाच्या प्रशिक्षणाक वास्को सुरुवात टिळक स्टेडियमात ट्रेनिंग 3 ऑक्टोबरा सावन ISLचो महाकुंभ सुरू जायका केशींत क्रायम ब्रांचीन सोमारा पणजे खासा कोर्टात पयलें आरोपपत्र घालें आरोपपत्रांत लुईस बर्जर कंपनीचे 2 अधिकारी चर्चिल वाचा सुंदर हवाला ऑपरेटर सोनी आणि मडगांवचो नगराध्यक्ष आर्थुरी आरोपी दिगंबर कामतीक दुबावीत म्हणला ताचेर आरोपपत्र घालपाक प्राझ मागला अटके उपरांत 60 दिसां भितर आरोपपत्र घालपाक जाय मुजत आज सोंपिल्ल्यान क्रायम ब्रांचीन पयलें आरोपपत्र घालें क्रायम ब्रांच चौकशेक दिगंबराची कस्टडी मागता निमणे लुईस बर्जर लाच प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन पयले आरोपपत्र घाले क्रायम ब्रांचीन लुईस बर्जराचो आशिया मुखेली जेम्स मॅकलंग आदलो उपाध्यक्ष सत्यकाम मोहंती आदलो PWD मंत्री चर्चिल आलेमांव जायकाचो आदलो प्रकल्प संचालक आनंद वाचासुंदर हवाला ऑपरेटर रायचंद सोनी आणि मडगांवचो नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वा अशे 6 जाणांचेर आरोप घाल्यात पुलिसांनी आदलो मुख्यमंत्री आणि मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत दुबावीत आरोपी म्हूण आरोपपत्रांत घाला दिगंबर कामतीची कस्टडींत चौकशी जावंक नाशिल्ल्यान ताचे आड आरोपपत्र घालूंक शकूंक ना म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगला उपरांत दिगंबरा आड जोड आरोपपत्र घालतले म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सध्या सांगला प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आता पॅराग्लायडिंग ट्रेनिंगाक सरकारी मान्यताय सक्तीची आकांतवादी पॅराग्लायडिंगा वरवीं हवाई हल्ल्याची तयारी करतात त्या फाटभुंयेर उत्तर गोंय न्यायदंडाधिकाऱ्यान हो आदेश काडला पर्यटन खातें डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट सिव्हिल एव्हिएशन DG आणि हवाई येरादारी नियंत्रकाची मान्यताय लागतली प्रशिक्षण दिवपी आनी घेतल्याचे नांव पत्तो आनी बाकीची सगळी माहिती पुलिसांक दिवची पडटली केरी हरमल आकांतवाद्याच्या पॅराग्लायडिंगाचेर प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत यंत्रणा जागी जाल्या आकांतवादी पॅराग्लायडिंगाचे माध्यमांतल्यान हवाई हल्ल्याची तयारी करतात म्हूण धरिल्ले इंडियन मुजाहिद्दीनाचे आकांतवाद्यांनी इंटेलिजन्स एजन्सीक सांगला गोंयान हरमला एका आकांतवाद्यान 5 दीस ट्रेनिंग घेतली इंटेलिजन्स एजन्सीक पत्तो सुद्धा लागलो ना केरी हरमला आकांतवादी सय्यद अफाकान पॅराग्लायडिंगाचे प्रशिक्षण घेतले म्हूण प्रुडंटान एक्सपोज केल्ले आता सरकारी ऑथॉरिटींक जाग आयल्या मान्यताय घेतल्या शिवाय पॅराग्लायडिंग प्रशिक्षण दिवंक मेळचें ना उत्तर गोंय न्यायदंडाधिकाऱ्यान आदेश काढला पर्यटन खाते उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी सिव्हिल एव्हिएशन महासंचालक आणि हवाई येरादारी नियंत्रका कडल्यान ही मान्यताय घेवची पडटली ते शिवाय प्रशिक्षकाचे नाव पत्तो आणि प्रशिक्षण घेवप्यांची नांवां पुलिसांक दिवची पडटली हे प्रशिक्षण केन्ना दितले ताची माहिती पुलिसांक दिवची पडटली भारतान आकांतवादी हवाई हल्ल्याची भिरांत आशिल्ल्यान हो आदेश आयला हरमला 5 दीस पॅराग्लायडिंग प्रशिक्षण घेतले म्हूण इंडियन मुजाहिद्दीनाचो आकांतवादी सय्यद अफाकान कबुली दिल्या उपरांत सगळे कडेन खवदळ पडिल्लो गोंय आकांतवाद्यांचे सेफ डेस्टिनेशन हरमला आकांतवाद्यान हवाई हल्ल्याचे ट्रेनिंग घेतला म्हूण प्रुडंटान एक्सपोज केल्ले इंडियन मुजाहिद्दीनाचो आकांतवादी सय्यद अफाक बेंगळूर सावन गोंयान पॅराग्लायडिंग ट्रेनिंग घेवन गेलो
गोय पुलीस आणि हांगासरल्या गुप्तचर यंत्रणेक ताचो पत्तो लागलो ना. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत सगळ्यो हालचाली जाल्यो. आता सगळे जागे जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. लैंगिक छळाचे केशींत पीटीआयचो गोंयचो करस्पॉन्डंट आनी एका थळाव्या टीव्ही चॅनलाचो अँकर रुपेश सामंतान अटकपूर्व जामिनाक अर्ज घाला. ताचो अर्ज आज म्हापशें सत्र न्यायालयांत सुनावणेक येता. गुज ह्या गोंयच्या पत्रकार संघटनेंतल्यान ताका निलंबीत करपाचेर निर्णय घेवंक मंगळारा संघटनेच्या कार्यकारिणीची खासा बसकाय आपयल्या. दुसरे वटेन पीटीआय खबर संस्थेन रुपेशावेल्या आरोपाची चवकशी सुरू केल्या. लैंगिक छळाचे केशींत पीटीआयचो गोंयचो करस्पॉन्डंट आनी थळाव्या टीव्ही चॅनलाचो अँकर रुपेश सामंताचो अटकपूर्व जामीन अर्ज आज म्हापशेच्या सत्र न्यायालयांत सुनावणेक येता. रुपेश सामंता आड तिगा पत्रकार चलयांनी लैंगिक छळाची कागाळ केल्या. पणजे बायलां पुलीस केशीची चवकशी करतात. इतले मजगतीं गोंयच्या गुज ह्या पत्रकार संघटनेन मंगळारा खासा बसका आपयल्या. बसकेंत संघटनेंतल्यान सामंताक निलंबीत करपाच्या प्रस्तावाचेर निर्णय जातलो. दुसरे वाटेन पीटीआय खबरां संस्थेन रुपेशावेल्या आरोपांची चवकशी सुरू केल्या. पणजे बायलां पुलीस रुपेशा आड तिगा चली पत्रकारांच्या कागाळीची चवकशी करतात. मात 5 दीस जाले रुपेश पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. महाराष्ट्रांत ठाणे आनी मालेगांव बॉम्ब स्फोटा उपरांत 2009 सनातन संस्थेचेर बंदी हाडपाचो प्रस्ताव केंद्र सरकाराक धाडिल्लो. मात आतां ही मागणी कायद्यान मान्य जावंक शकना. बेकायदेशीर गजाली केल्ले खातीर संस्थेचेर बंदी हाडटना कोर्टांत संस्थेचेर बंदी कित्याक तें सिद्ध करचें पडटा. सनातनाचेर बंदी घालपाची मागणी सिद्ध करप कठीण म्हणून महाराष्ट्राचो डीजीपी म्हणटा. सनातनाचेर बंदी घालची म्हणून गोंयचे कांय राजकीय फुडारी मागतात. Proposal was sent way back in 2009 in the backdrop of the bomb blasts that had taken place in Thane, in Vashi and various other places, and also in the module which had come to notice in the bomb blast that happened at Malegaon. So in the light of all those things, a decision had been taken that we should send a proposal to the central government for imposing a ban. Now, why it could not come through, I would not be able to say today because it's a very old matter. But having said that, there are certain legal provisions that have to be met before you ban any organization under the provisions of the Unlawful Activities Prevention Act. So now this is a very old proposal which cannot be revived. That proposal cannot be revived. सनातनाचो रामनाथी आश्रम आसा. सनातन संस्थेचेर गोंयान बंदी घालची म्हूण आमदार विष्णू मागता. दोशींचेर कारवाय जावची, मात सनातनाचेर बंदी घालप शक्य ना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान स्पश्ट केला. पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीनय तेच मताचो. सुदीन सनातनाच्या वावराचे पुराय समर्थन करता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक विराम.